Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गेली 17 वर्सां आमी हो वर्धापन हांगा बरे मोठे दबाक्यान मनयतात. आमचो बाप्पा अध्यक्ष जाल्लो, मागीर तसोच आमचो हरी एक मित्र आसा तोय अध्यक्ष जाल्लो आनी हे सगळे भुरगे कार्य आसा पळय न्हू ते सगळे मेळून मिसळून हे आमचो उत्सव करतात. सकाळ फुडें आमी 7 सुमार शिवनाथा वयता, शिवनाथाची पालखी थंय वचून घेवन येतात. मागीर ती मंडलेश्वरा ते सटिया देवळा कडेन येता, थंय मागीर मंडलेश्वर ते पालखे थंय सटियान जॉईन जाता आनी थंयसरल्यान मागीर मंडलेश्वरा येतरी मागीर तो सावरगाळी वयता, सावरगाळीच्यान मागीर तो गाळवटार वयता, गाळवटा वयल्यान मागीर तर बाप्पाले पुरसा देवळी आसा वाजा ग्रामपुरूश थंय वयता. थंयसरल्यान मागीर तो हांगा वाटेर ब्रह्मदुर्गेचें एक स्थान आसा, हांगा आमगे वाजा येता, थंयसरल्यान हांगा मुड्डुशार येता. मागीर हळडय वयतलो दत्त मंदिर आसा, थंय आनी एक पुरसाची देवळी आसा थंय वयता. थंयसरल्यान मागीर आमचो वैद्य पुरुशाची देवळी आसा थंय वयतलो. थंयसरल्यान तरंगाळी थंय वयतलो आनी थंयसरल्यान मागीर देवळा वचोन मागीर आरती जावन मागीर रोखडोच थंय आमचो रथ आसता. हे सगळे आमचे भुरगे आसा तो रथोत्सव थंय नाचयतात. बरो सामको तो एक मोठो आमचो उत्सव रथाचें जाता आनी तें करून मागीर महाप्रसाद जाता. आमचो महाप्रसाद जातकीर 4 वरांचेर आमचे भजनाचो कार्यक्रम आसता आनी मागीर सांजचे आमचो 7:30 सांगोड आसता. ती तळी सुंदरशी तळयेक आमचो तो सांगोडाचो प्रोग्राम जाता आनी तें जालें म्हणटकीर आमचे आरती जावन मागीर आमचे हें आसता की जे आमी सोमार जे करताले तेंची एक बेनिफिशियरी आसा तेंचे आमी फेलिसिटेशन करतात. एक 10-12 लोकां आमी वर्सां घेतात जे सोमार तेणी सुरू केले हे मंडलेश्वरा देवळाक तेजे आमी सत्कार करतात. आनी मागीर आमचे सगळे हे आमचे क्लब आसा, आमचे एक संगम क्लब आसा, एक VSC क्लब आसा, एक हळडे क्लब आसा, एक गाळवटा वयलो क्लब आसा. ह्या प्रत्येक क्लबाक आमी एक काम दिता. एक वर्स हे नाटक करपाचें, तेणी फोग लावपाचो, तेणी फुलां घालपाचें, अशे सगळे भुरगे मेळोन आपले ते स्पोर्ट्साचे तेंय थंय एक्टिविटी करता आनी हो कार्यक्रम आसा आमगे दीसभर आमी तो संपन्न करता. आनी तसोच दुसरे दीस आमी सांजचे 7 वरांचेर मंडलेश्वरा पालखी शिवनाथा हें करून करता आसतना शिवनाथाची पालखी आसा ती आमी शिवनाथा व्हरून पायता. सगळे दिंडी मारीत आमी ती पालखी परत पायता. इतलो उत्सव आमचो दर वर्सा सामके जे भुरगे खंय भायर कामां आसता कितें धंद्या लागून गेल्ले ते सगळे गांवां येवन तो प्रोग्राम साम मोठे धमाक्यान करता.